बरो जागो आनी थंय बरो एक प्रोजेक्ट आपूण हाडटलो. एट द सेम टायम मंत्री एग्री जाता की IDC लँड 40% IPBक अलॉट करूंक जाय म्हणून युअर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी सेज. स्पीकर सर, आमकां एक प्रश्न पडटा की ह्या सरकारान मुख्यमंत्री IPB चेअरमॅन असताना 2019 ते आज मेरेन 7 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली. आता कित्या खातीर कन्वर्ट केली? जॉब्स क्रिएट करपा खातीर. यू ऑल्सो से एंड आय सिम्पथायज विथ यू. यू हॅव टू आन्सर फॉर समथिंग यू हॅव नो कंट्रोल ऑफ. देर आर 2 lucrative corporations under you. One is IPB, one is IDC. You are minister, you have to answer for them. But I don't know how much you can control them. My specific question to you, when it comes to Kitol or any future thing, will you prepare an evaluation report to verify projects approved by IDC are in line with the objectives of the investment policy with regards to employment? Because the answers that have been given to us have shown that not a single job is created, but you have converted 7 lakh square meters of land. He has converted when he has become chief minister, but jobs are not created. So in the name of jobs, don't give us bhashan. Speaker sir, Corlim इंडस्ट्रियल स्टेटीन सद्याक फंक्शनल आसा, बरी आसा, पण तेजी परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा ती सांगपा सारकी सुद्दां ना. स्पीकर सर, आमचो मिनिस्टर लास्ट 3 तारखेर आमचो मिनिस्टर येयलो आनी मिटींग घेतली. एवरी टायम त्या लोकां कडेन वचून मिटींग हांव घेतालो, सगळे लोकांक एकटेन करतालो, पंचायतीक एकटेन करतालो. मिनिस्टर आपूण येता म्हणून सुद्दां मिनिस्टरान म्हाका सांगलेंय ना, कारण मंत्र्याक खंय तरी दुखलां आसतलें की हांव येयल्यार आनी कितें तरी तेजें जें कितें आसा तें थंयसर जावचें ना अशें म्हाका तरी दिसलें, कारण तेज्या जो तो वागण्या वरून म्हाका कळोन येता. स्पीकर सर, तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां, आमच्या चीफ मिनिस्टराकय सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एवरी टायम पंचायतीक घेता थंय कचरो पडटा, तो हांव कंपाऊंड घालपाचें उलयतां. हांव आमच्या IDCच्या चेअरमॅना कडेन बसून मिटिंगूय घेता, कॉन्ट्रॅक्टराक आफून हाडटा, अंडरग्राउंड केबलिंगाचें सगळें काम पळयता. अचानक मंत्री येता, म्हाका कांयच खबर ना, मिटींग घेता. मिटींग घेवन तो सगळ्यांक सांगता आपूण अशें करतलो. जे हांवें आख्खो पाडो वाचून दाखयला, ज्या जाग्यार हांव कंपाऊंड बांदतलो, ज्या जाग्यार कचरो हांगासर घालूंक दिवचो ना, हे सगळें तेणें आपल्यान थंय मागीर उलोवन दाखयला. स्पीकर सर, मंत्र्याक खंय तरी म्हाज्या बद्दल कितें तरी आमच्या स्टाराक दोगांचें पटना आसतलें, खंय तरी ताका दुखता आसतलें, पण आमी हो भेदभाव सोडूंक जाय आनी आमकां खोर्ले इंडस्ट्रियल ही सारकी नंबर 1 व्हरून दवरूंक जाय. जर अशें जर जालें जाल्यार 300-400 लोक आमचे भुरगे थंय कामाक वयतले. कितें जर मिनिस्टराक सांगता, कितें जर भेदभाव जर आसत मनांत जाल्यार काडून उडय. म्हाका कसलोच तुजो राग ना. कदाचित तुका मातसो तरी एक राग आसतलो, कारण जेन्ना तूं म्हाजें कितें आयकना तेन्ना हांवें वयर सेंट्रलाक एका आमच्या BJPच्या मनशाक म्हटलेलें म्हणून तुका कितें तरी राग बी येयला जायत हांव नकळो. पण मान्य आमदारान जें मांडलां, आमकां सामकें लागीं खोर्लेम इंडस्ट्रियल स्टेट आनी तिसवाडीक एकूच इंडस्ट्रियल स्टेट आसा आनी थंय खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय. आयज तेणेन जे ग्रिवियन्सीस सांगले हांवेंनूय पळयल्या. खोर्लीम इंडस्ट्रियल स्टेट कितें जाल्या, ती हालत कितें आसा ती इंडस्ट्रियल स्टेटीची. जशे रस्ते ना, सारके फॅसिलिटीज ना, 70 युनिट्स बंद आसा म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितले भुरगे बेकार उरता आसतले ताका लागून. सो हे जे युनिट्स बंद आसा ताका लागून मिनिस्टरान जे मिनिस्टर सांगता, एश्युरन्स दिला तेणें आतां तो बाय डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करतलो म्हणून. बट ते एश्युरन्स दिता ते फुडल्या वर्सा परत रिपीट जावपाक जायना आनी हे जे बंद आसा ते युनिट्स ते चालू करपाक जाय, नाल्यार दुसऱ्याक दिवपाक जाय. कित्याक आयज आमचे भुरगे आयज खंय ना खंय बेकार उरता. आयज आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना आनी एवरी टायम एम्प्लॉयमेंट तुमी पळयला आसतना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो खंय पावल्लो आसा, तो गोंय 2nd नंबराचेर पावल्ले आसा. सो हे मिनिस्टरान लक्षांत घेवपाक जाय की हे जे आसा काम आसा ते जाता तितले बेगीन करपाक जाय. आनी जे युनिट्स आसा जावं स्पेस आसा, हांव आनीक डिमांड करता की जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आमचे तांकां जाता जाल्यार स्पेस तुमी एलोकेट करपाची, नाल्यार मायक्रो युनिट्स बारीक बारीक त्याच इंडस्ट्रियल स्टेटीन एलोकेट करपाचो, जे करून आमची लोकल जी तिसवाडी एरिया आसा जावं तेंच्यांनी जशें सांगलें बिचोले एरिया थंय येवपाक शकतली, जावं तेंचो कितें ना कितें बिजनस करपाक शकतली. सो हो मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवचो की तेंच्या सायडीच्यान कितें तरी आपूण हाडटलो आनी कितें तरी फॅसिलिटी करतलो म्हणून.